नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. किश्तवाड वाठारात जाल्ल्या ढगफुटीच्या घडणुके उपरांत चालू प्रधानमंत्र्यांनी मुखेलमंत्री उपराज्यपालांकडल्यान घेतलो परिस्थितीचो नियाळ. आदले प्रधानमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे म्हालगडे फुडारी सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या पुण्यतिथी निमतान फुडाऱ्यांनी ओपली आर्गां. वाजपेयी हांच्या प्रेरणादायी कार्याची केली याद. विदेश मंत्री एस जयशंकर आणि कोरिया घटक राज्याचे विदेश मंत्री चो ह्यून हांचे मदीं औपचारीक बसका. दोनूय देशांमदीं अर्थीक, तंत्रीक आणि रणनीतीक विशयांचेर चर्चेची शक्यताय. रशिया अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची बसका यशस्वी, मात झुजबंदीचेर अजून निर्णय जावंक ना. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प युक्रेनाच्या राष्ट्राध्यक्षांबरोबर घेतले बसका. गोकुळाष्टम उत्सव देशभर मनयलो उमेदीन. वेगवेगळ्या सुवातींनी दहीहंडीचे केल्ले आयोजन. लोकांनी व्हडा प्रमाणात घेतलो वांटो. आता खबरो विस्तारान. जम्मू काश्मीरातल्या किश्तवाड जिल्ह्यातल्या चिसोटी गावात ढगफुटीचे फाटभुंयेर मजत कार्य झुजा पावड्यार चालू आसा. लष्कर, एनडीआरएफ, पुलीस आणि थळावे प्रशासन मजत कार्यात गुंतल्यात. 2 MI-17 हेलिकॉप्टर आणि 1 ॲडव्हान्स लायट हेलिकॉप्टर जम्मू आणि उधमपूर ह्या वाठारात मजत कार्या खातीर तयार दवरल्यात. ढगफुटीक लागून उप्राशिल्ल्या हुंवाराच्या परिस्थितीन 60 जणांक मरण आयला, जाल्यार 100 परस चड लोक जखमी जाल्यात आणि जायते जाण बेपत्ता आसात. मुखेलमंत्री उमर अब्दुल्ला हांणी वाठाराक भेट दिवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. तशेंच थळाव्यांकडेन संवाद साधून लुकसाणीचे मुल्यांकन केले. हाचे पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखेलमंत्री उमर अब्दुल्ला आणि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हांचे कडेन उलयतना केंद्रा कडल्यान शक्य तितली मजत मेळटली अशें आश्वासन दिलें. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी चिसोटी वाठाराक भेट दिवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. I must appreciate the authorities, the NDRF, the SDRF. They have swung into action despite all the constraints. I think this is a unique occasion where a natural calamity has been coupled with natural constraints of inclement weather, of a difficult terrain. For example, the rescue helicopters could not reach here. 2 of the rescue helicopters are even today parked in Udhampur, waiting for the weather to improve so that they could come. The government has already offered to provide the chopper services for those who need to be shifted out of Doda or out of Jammu. आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांची आयज पुण्यतीथ. भारताचे 3 फावट नेतृत्व करपी ह्या म्हान फुडाऱ्याक देश आयज श्रद्धांजली ओंपता. सदैव अटल स्मारक ह्या वाजपेयी हांच्या दिल्ली स्थित समाधीस्थळार वचून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत साबार वडील फुडाऱ्यांनी तांकां फुलाहार घालून आदरांजली ओंपली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टावेल्यान संदेशात वाजपेयी हांणी राष्ट्रा खातीर दिल्ल्या योगदानाची याद काढली. आत्मनिर्भर भारता खातीर वाजपेयी हांच्या दृष्टिकोनाची प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केल्या. मजगती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सोशल मिडिया पोस्टावरवीं अटल बिहारी वाजपेयी हांकां भावपूर्ण श्रद्धांजली ओंपल्या. वाजपेयी हांचो वारसो भारताक राष्ट्रीय दिसा निमतान परबीं भेटयली. भारता प्रमाण दक्षिण कोरिया आपलो स्वतंत्रता दीस 15 ऑगस्टाक मनयता. कोरिया घटक राज्याचे विदेश मंत्री जाल्या उपरांत चो ह्यून हांची ही पयली अधिकारीक भोंवडी जावन आसा. ह्या बसकेत दोनूय देशांमदीं अर्थीक, तांत्रीक आणि रणनीतीक विशयांचेर चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी ह्या वर्सा एप्रिलांत पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो कोरिया घटक राज्यान निशेध केल्ले खातीर तांचे उपकार मानले. मंत्री जयशंकर हांणी चो ह्यून हांचे बरोबर जाल्ले बसकेत संरक्षण, सुरक्षा, वेवसाय, अर्थशास्त्र, जोडणी अशा विंगड विंगड विशयांचेर चर्चा जावपाची आस्त उक्तायल्या. Says a lot really about the value we attach to the relationship. Let me also take the opportunity to extend our greetings to you for the National Liberation Day of Korea.
And your visit, I think, in many ways comes at a very important time. It's the 10th anniversary of our special strategic partnership. अलास्कात 3 वरां जाल्ले भासाभाशेत प्रगती जाल्या आनी युक्रेन रशिया संघर्षाचो निमणो पावडो बेगीनूच गाठतले अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आनी रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगले. मात तांणी झुजबंदी विशीं कांयच जाहीर करूंक ना. पत्रकार परिशदेंत उलयतना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी ही बसका खूब म्हत्वाची आशिल्ली अशें म्हणत जायते मुद्द्यांचेर सहमती जाल्या अशें सांगलां. ही चर्चा अजून निमणे पावड्यार पावूंक ना, पूण एका थारावाचेर येवपाची ही बरी संद आसा अशें तांणी सांगलें. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी शांतीकायेच्या करारा विशीं सांगलां. आतां युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हांचे कडेन फुडलें पावल घेवपाची संद आसा अशें तांणी नमूद केलें. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल हांकां निर्णय घेवपाक एक कालखंड थारावपाचे दिकेन सर्वोच्च न्यायालयान सादर केल्ल्या याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयात 19 ऑगस्टाक सुनावणी जातली. केंद्र सरकारा वतीन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हांणी सर्वोच्च न्यायालयाक जाप दितना संमती, आडावन दवरप आनी विधेयकाचे आरक्षण ही उच्चपूर्ण आनी न्यायीक कार्यां न्यायालयीन वेळापत्रक वा हस्तक्षेपाच्या भायर आसा अशें सांगलें. भारताच्या राष्ट्रपतींनी कलम 143चो उपेग करून राज्य विधेयकाक मान्यताय दिवप, आडावन दवरप वा राखून दवरपाच्या राज्यपाल वा राष्ट्रपतींच्या अधिकारांचो व्याप्ती स्पष्ट करपाक सर्वोच्च न्यायालयाक सांगल्या उपरांत केंद्र सरकारान आपली जाप सर्वोच्च न्यायालयाक सादर केल्या. केंद्र सरकारान न्यायपालिके वरवीं कालखंड निर्धारीत करप हे संविधाना विरुद्ध थारतले अशें सर्वोच्च न्यायालयाक सांगलां. गोंय राज्याच्या विधानसभा मतदारसंघातल्या अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्समायोजन विधेयक 2025 हाका 13 ऑगस्टाक मान्यताय दिवन हे विधेयक कायद्यात रुपांतरीत करपाची अधिकृतपणान प्रक्रिया पुराय जाल्या. हे विशीं केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळाचेर घातिल्ल्या एका संदेशात हो गोंयकारां खातीर एक इतिहासीक दीस आसा अशें सांगलें. ह्या कायद्याक लागून योग्य प्रतिनिधित्व आनी लोकशायेक अदीक तांक मेळटली अशें तांणी आपल्या संदेशात म्हळां. गोंयच्या विंगड विंगड वाठारांनी रस्त्यांच्या वायट परिस्थितीचो प्रश्न आम आदमी पक्षाच्या वांगड्यांनी पत्रकार परिशदेंत मुखार हाडलो. आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकार हांचे सयत वाल्मिकी नाईक, संदेश तळेकार आनी हेर ह्या पत्रकार परिशदेंत हाजीर आशिल्ले. भौशीक बांदकाम खात्याक भ्रश्टाचार वाडला आनी ताचो परिणाम रस्त्यांचेर आनी हेर भौशीक सुवादांचेर दिसून येता अशें ॲडव्होकेट अमित पालेकार हांणी सांगलें. रस्त्यान खड्डे, खड्ड्यान रस्ते, रेब्यान रस्तो काय रस्त्यार रेबो हेच कळना. पावस पडलो, पावस गेलो, पावस सोंपतूय आयलो आनी पावस पडटलो काय पडचो ना तें खबर ना, पूण रस्त्याची परिस्थिती काय बदलल्या अशें आमकां दिसना. करप्शन हॅज रिच्ड अ लेवल वेर इट कॅनॉट बी रिव्हर्स्ड अनलेस दिस गव्हर्मेंट गोज आउट ऑफ पॉवर. कारण PWD खात तें जें आसा तें अशें आसा की रस्तो 2 म्हयन्यान केल्लो तो गायब जाता. हांव म्हणटा एटलीस्ट फातर घाला, टार सोडा,
रस्ते आसा ते तरी दवरप, जे परिस्थिती आसा तांकां तरी सारखे दवरप, ताजेर वयर पॅच घालता दॅट इट बिकम्स वर्स देन what is the condition of those roads. Who is responsible? BJP's corruption, कॉन्ट्रॅक्टरांचेर तांणी सांगले की एक्शन घेतले म्हणून, पूण ते खंय ना खंय तरी गायब जाल्या, कोणाचेरूच एक्शन घेतल्या अशी दिसना. इंजिनियर जे आसा, जे रिस्पॉन्सिबल आसा, आमी दाखोवन दिल्ले प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक आसागांव सायडीन जे रस्ते 2 दिसान केल्ले ते 8 दिसान व्हांवन गेले म्हणून तांणी सांगले आपण एक्शन घेतलं म्हणून, पण अजून तरी एक्शन घेतले ती दिसना. आम आदमी पक्षाचे वांगडी वाल्मिकी नायक हांणी चुकीच्या रस्तो बांदणेक लागून गोंयकारांक त्रास सोंसचे पडटा अशें सांगलां. सुद्दां रस्त्याची हालत खूब वायट जावपाक लागली तेन्ना सुद्दां आमचे जे स्थानिक लिडर आसा तांणी आपल्या आपल्या वाठारांत जे रस्त्याचे इशू आसा ते घेवपाक सुरवात केली आनी तुमच्या मदतीन तुमच्या माध्यमांच्यान लोकां पर्यंत आनी सरकाराच्या काना पर्यंत पावयले. ह्या भ्रष्टाचारा खातीर फक्त गाडयांचो डॅमेज न्ही, लोकांच्या हाडांचो डॅमेज जाता आनी कितलेशेच इन्सिडंटान आमी पळयला आतां की लोकांचो जीव सुद्दां गेल्लो आसा. स्पेशली youth of Goa, the future of Goa's life is at stake because of this corruption of the Bharatiya Janata Party government. ह्या वेळार आम आदमी पक्षान बीजेपीचे बुराक ह्या चळवळीक सुरवात केल्या. आम आदमी पक्षाचे वांगडी संदेश तळेकार हांणी रस्त्यांक लागून लोकांनी जीव वगडायला अशें सांगले. पेपर आसा ताजी हेडलायन खंय तरी आसा की अमक्या अमक्या जाग्यार एक्सिडंट जावन 1 मनीस मेलो, 2 मनीस मेले, 4 मनीस मेले आनी हे 1 आनी 2 म्हयन्याची गजाल न्ही, गेली 1.5-2 वर्सां सातत्यान प्रत्येक दिसाक कोण ना कोण गोंयकार, कोण ना कोण टुरिस्ट म्हणून गोंयांत आयिल्लो मनीस हांगा एक्सिडंटाक बळी पडटा आनी ताजो जीव वता. ह्या एक्सिडंटा फाटल्यान कारण कितें? फक्त स्पीड ही कारण न्ही, तर गोंयचे जे रस्ते आयज सरकारान आमच्या गोंयकारां मुखार दवरलेले आसा, तो रस्तो ते जे रस्त्यार पडिल्ले बुराक हे ह्या एक्सिडंटा फाटल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात रिस्पॉन्सिबल आसा. इनर व्हील क्लब ऑफ म्हापसा, एलिट आणि कासरपाल दिवचलच्या सरकारी विद्यालयाच्या भुरग्यां खातीर खासा दंत चिकित्सा शिबीर आयोजित केल्ले. ह्या वेळार गोंय दंत चिकित्सा महाविद्यालयाचे डॉक्टर विनायक कामत हांणी दातांच्या भलायकेचे महत्व हाचे विशीं भुरग्यांक म्हायती दिल्या. तशेंच दातांच्यो समस्या जावच्यो न्हय हाचे खातीर कांय सादे उपाय सुचयले. ह्या वेळार इनर व्हील क्लब ऑफ म्हापसा एलिटच्यो अध्यक्ष दिप्ती फळारी हांणी भुरगीं, पालक आनी शिक्षक हांचे मदीं दातांच्या भलायके विशीं बऱ्यो संवयी आपणावपाचे दिकेन जागृताय घडोवपाच्या हेतान हे शिबीर आयोजीत केल्ले अशें सांगलां. सो आज आमचो इनर व्हील क्लब ऑफ म्हापसा तो बायलांचें ऑर्गनायझेशन आसा. तो अशें लोकां खातीर वावरता, लायक सोशल वर्क, कम्युनिटी खातीर, स्कुलांनी कॅम्प, भुरग्यांच्या हेल्था खातीर. सो तेच्याच वांगडा आमी मेळून आयज गोवा डेंटल कॉलेज बांबोळी वांगडा मेळून आमी हांगासर एक कासरपल्ली गव्हर्मेंट स्कुला खातीर भुरग्यां खातीर आमी डेंटल चॅकअप हांगासर घडोवन हाडलेलो आसा. सो हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता गोवा डेंटल कॉलेज बांबोळी हांकां की तेंच्यांनी आमी तांकां अप्लाय केल्ले फॉर डेंटल चॅकअप आनी ते हाका तेंच्यांनी आमकां अप्रूव केलो आनी त्या खातीर आमी हो आज घडोवन आमची आतां ही कासरपाल आसा हो रिमोट एरिया आसा आनी अशी आमी आतां कितें करता बाकीच्या हेल्थां कडेन लक्ष दिता पण मोस्टली आमी दातांचे किंवा हाच्या कडेन इग्नोरूच करता. सो तेज्या खातीर भुरग्यांक तेजी दात कितले इम्पॉर्टंट कितें आसा तें कळूंक जाय म्हणून आमी हे सगळे घडोवन हाडलेले आसा. चंद्रावाडो फातोड्डेच्या सर्वांग सुंदर ह्या गणपती चित्रशाळेचे चित्रकार तुळशीदास नायक हाणें ल्हानपणासावन आपली हौस म्हूण गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक सुरवात केल्ली. उपरांत तांणी केल्ल्या मुर्त्यांक मागणी वाडिल्ल्यान तांणी ह्या वेवसायांत जम बसयलो. अशें करून आतां मेरेन तांणी 600 परस चड गणेश मुर्त्यो तयार केल्यात. तांच्या मुर्त्यांक गोंय आनी कर्नाटकांत लेगीत मागणी आसा. माशेल वाठारांत तांची आनीक एक शाखा तांणी घाल्या. तांचे पूत प्रितम आनी प्रवीण तशेंच हेर घरची गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक तांकां मजत करतात. तांच्या सर्वांग सुंदर ह्या गणपती चित्रशाळेक आतां 60 वर्सां पुराय जाल्यात. 84 वर्सां पिरायेचे तुळशीदास नायक आजून लेगीत व्हड आकाराच्यो मुर्त्यो करतात. ह्या कामाक लागपी सरकारी मजत तांकां नियमीतपणान मेळटा अशें तांणी सांगलें.
ह्या क्षेत्रात सुधारणा करपाची आणि चडांत चड उंचायेच्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो लोकां खातीर हाडपाची आस्त चित्रकार प्रवीण नाईक हांणी दूरदर्शना कडेन उलयतना उक्तायल्या. थोडे 5-6 गणपती करप मागीर ते लोकांक आवडपाक लागले. आवडून ते ताची संख्या वाडली आनी मागीर ती ताका चित्रशाळेचें रूप आयलें. म्हणजे पयलीं 25, मागीर 75, 150, 300, 350, 500 आनी आतां आमी जवळ जवळ 600 ते 650 गणपती करतात. म्हणजे आमचे हांगा आनी मडगांवान आसा, कारवार, पेडण्यां, पूर्ण गोंयांत आमचे गणपती वतात. आमचो आनी एक ब्रांच मार्शलानूय आसा, ते आमचे भावोजी विठ्ठल नायक ते पळयतात आनी भावोजी आमचे हांगा कामूय करतात आनी तो ब्रांच ते सांबाळटात. आमचे कामगार आसात, इतले कामगार आसतले ते काम करतले, पूण सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या घरान आर्टिस्ट म्हणून कोणूच कामगार ना. फक्त एक मनीस आमकां दवर उखल करपाक तितलोच आसा, म्हजो भाव प्रितम नायक आसा, तो तो चड जबाबदारी घेवन बाकीचे सगळे मटेरियल घेवपाचें हें करपाचें तो हें करता. तो आर्टिस्ट, हांव फायन आर्टिस्ट, हांव चडशें दोळ्याचें काम करता, म्हजो भावोजी करता, म्हजी बायल करता, म्हजे बापोल भाव करतात, म्हजे भावाची भुरगीं करता, म्हजो धाकटो भाव प्रमोद तो करता. म्हणजे अशें सगळे, म्हजी भयण, सगळे आमचे फॅमिलीचे लोक काम करून हे सगळो व्याप सांबाळटात. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुंबईत घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून जनजीण विस्कळीत जाल्या। आयज सकाळ सावन मोठ्या प्रमाणात पावसाक सुरवात जाल्ल्यान साबार वाठारांनी उदक भरला। विक्रोळी वाठारांत काल राती उसरा पालसणां कोसळिल्ल्यान 2 जाणांक मरण आयला, जाल्यार 2 जाण जखमी जाल्यात। गरज नासल्यार घराभायर सरचे न्हय आनी सादूर रावचे अशी शिटकावणी मुंबयकारांक दिल्या। पुलिसांक हाय अलर्टार रावपाचे निर्देश दिल्यात, तशेंच हवामान खात्यान मुंबईत रेड अलर्ट जारी केला। देशभरात जन्माष्टमी व्हडा उर्बे उमेदीन मनयतात। देशातल्या वेगवेगळ्या शारांतल्यान भाविक मथुरा आनी वृंदावनात पावल्यात। मजगती हरियाणातल्या फतेहाबादात श्रीकृष्ण देवळात जन्माष्टमी निमतान खासा तयारी केल्या। मोठ्या दबाज्यान हो उत्सव मनयतात आनी भाविक व्हडा संख्येन देवाचे दर्शन घेवपाक येतात, अशें ह्या देवळाच्या पुजाऱ्यांनी सांगले। देवळात आयिल्ल्या भाविकांनी लेगीत आपले अणभव उक्तायल्यात। हमारे मंदिर में श्री कृष्ण को निमित्त रख करके 16 प्रकार की झांकियां दिखाई जाएंगी। जो देना हमारे लिए महत्व है, बहुत महत्व रखता है। क्यों रखता है महत्व? क्योंकि जैसे राम जी ने रावण की जो बुराई का अंत किया था, उसी तरह श्री कृष्ण भगवान जी जन्म लेकर जो इनके मामा श्री राजा कंस थे, उनकी बुराई का अंत किया था। भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि जिस भी जीव को आपने इस धरती पे बेचा है, कोई भी भूखे पेट ना सोए, सबके लिए भोजन का प्रबंध हो। सभी शहरवासियों को बुराई को त्यागने का
त्यागने के लिए कहता हूँ और कोई एक बुराई आज के दिन त्यागे ता जो देश को तरक्की की राह पर ले जाया जा सके। खासदार बासुरी स्वराज हिने आयज बिर्ला मंदिरात वचून श्रीकृष्णाची पूजा केली। योगीराज कृष्णाची लीला दरेका युगात प्रासंगिक असा। श्रीकृष्ण आमकां आयुष्य जगपाचो मार्ग दाखयता अशें बासुरी स्वराज हिने सांगले। स्वयं कृष्ण उपासिका हूँ और ये भक्ति मुझे विरासत में अपनी माताजी श्रीमती सुषमा स्वराज से मिली है। ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है इससे मेरा बहुत भावात्मक रिश्ता है, क्योंकि आपको याद होगा अपनी काउंटिंग से पहले भी यहीं पे दर्शन करके गई थी और जब विजयश्री का सर्टिफिकेट मिला था तब भी आकर प्रभु का आशीर्वाद लिया था। तो आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यहाँ पर दर्शन के लिए आई हूँ और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को यही कहूँगी कि कर्म योगी योगेश्वर कृष्ण यही अपने जन्म से सिखाते हैं कि परिस्थितियाँ कितनी भी विषम हो कभी भी अपने कर्म से विमुख नहीं होना है। तो यही आज के यूथ को भी मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगी। जन्माष्टमी का ये पावन पर्व आपके जीवन में बहुत मंगलमय करे, आपके जीवन को, आपके जीवन में सुख शांति आरोग्यता लेकर आए, यही मेरी मंगल कामना है। महाराष्ट्रातल्या मुंबईत जन्माष्टमी निमतान दहीहंडीचे आयोजन जाता। ढोल ताशांच्या गजरात लोकांचो उत्साह तेंगशेर पावला। लोक व्हडा संख्येन ह्या उत्सवात वांटेकार जाल्यात। वाळपयच्या डॉक्टर के.बी. हेडगेवार विद्यालयात श्रीराम गोसंवर्धन केंद्र हांणी गोकुळ अष्टमी निमतान एका खासा कार्यावळीचे आयोजन केल्ले। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या कार्यावळीत वांटो घेवन भुरग्यांनी फकत पुस्तकीय ज्ञानाचेर आदारून रावचे न्हय तर प्रात्यक्षिक ज्ञान संपादन करपाचेर भर दिवचो अशें भुरग्यांक मार्गदर्शन करतना सांगले। कधी शिक्षणातून समजत नाही, त्या प्रॅक्टिकलातून समजतात। त्यामुळे इथं आल्यानंतर या परिसरात आल्यानंतर गायीची पूजा जे सातत्याने रोज करतात त्याबद्दल आपल्याला सगळ्यांना माहिती मिळते। म्हणून मी त्यांचं मुद्दामून म्हटलं की हा कार्यक्रम इथं ठेवून त्यांनी खूप एक चांगलं काम केलेलं आहे। आपण म्हणतोय की प्रॅक्टिकल शिक्षण देणं आजकाल खूप गरजेचं असतंय, ना की फक्त पुस्तकी एज्युकेशन। नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 यानुसार म्हणजे फिजिकल ग्रोथ आणि मेंटल ग्रोथ या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत। मी सांगितलं की हायस्कूलमध्ये दोन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत, विच इज एन फिजिकल स्ट्रेंथ किंवा आपण ज्याला म्हणतोय फिजिकल फिटनेस आणि मेंटल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस उगाच कोणालाही मिळत नाहीये, जे रोजच्या रोज आपण जसं म्हणतोय की रोजच्या रोज एक्सरसाइज करणं, व्यायाम करणं, फिजिकल एज्युकेशनमध्ये पार्टिसिपेट होणं, ती फिजिकल फिटनेस फार महत्त्वाची आहे। त्याचबरोबर मेंटल फिटनेस ही तेवढीच महत्त्वाची आहे। एखादा मुलगा खूप चांगला शिकतोय म्हणजे तो मेंटली चांगला आहे असं कोणी समजू नये, तो गैरसमज आहे कुणाचाही। तो मेंटल फिटनेस असण्यासाठी त्याच्यावरती संस्कार चांगले होणे गरजेचे आहे। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। किश्तवाड वाठारात जाल्ल्या ढगफुटीच्या घडणुकेक लागून मजत कार्य नेटान चालू। प्रधानमंत्र्यांनी मुखेलमंत्री उपराज्यपालांकडेन घेतलो परिस्थितीचो नियाळ। आदले प्रधानमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे म्हालगडे फुडारी सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या पुण्यतिथी निमतान फुडाऱ्यांनी ओपली आर्गां। वाजपेयी हांच्या प्रेरणादायी कार्याची केली याद। विदेश मंत्री एस जयशंकर आणि कोरिया घटक राज्याचे विदेश मंत्री जो चून हांचे मदीं औपचारीक बसका। दोनूय देशांमदीं अर्थीक, तांत्रीक आणि रणनीतीक विशयाचेर चर्चेची शक्यताय। रशिया अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची बसका यशस्वी, मात जुजबंदीचेर अजून निर्णय जावंक ना। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प युक्रेनाच्या राष्ट्राध्यक्षांबरोबर घेतले बसका। गोकुळ अष्टम उत्सव देशभर मनयलो उमेदीन। वेगवेगळ्या सुवातींनी दहीहंडीचे केल्ले आयोजन। लोकांनी व्हड संख्येन घेतलो वांटो।
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप व्हेव्ज सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत व्हेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।